मांद्रे गांवांत जुगार बंद करता म्हणून थळाव्यांनी घरा बसपाचो धडो लेगीत शिकयल्यार आपल्याक चलता, पूण जुगार बंद करतलो अशें उतर मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिला. ह्या जुगाराक लागून घरां उध्वस्त जाल्या. महिलांच्या आनी गांवाच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या संदर्भात पुलिसांक निवेदन पत्र दिला अशें अमित सावंतान स्पश्ट केलें. जर यदा कदाचित मांद्रे गांवांत, नॉट इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, मांद्रे गांवांत जर गॅमलिंग एक्टिविटी जर चालू आसत जाल्यार ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान पुलीस खात्यान बंद करपाचें. हें निवेदन दिवपा मागचें कारण म्हणजे म्हाका स्वता खबर आसा की गांवांतलो जर नियाळ जर घेतलो जाल्यार कितलेशेच लोक येवन सांगतात, खास करून महिला वर्ग सांगतात की गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. कळ्ळें? हांव पर्टिक्युलर जाग्याचेर गॅमलिंग एक्टिविटीज चालू आसा अशें हांवें म्हणूंक ना. हांवें इतलेंच रिक्वेस्ट केलो की जर चालू आसात जाल्यार ते बंद करपाक जाय. कित्याक तर लोकांची घरादारां उद्ध्वस्त जाल्लेली आसात ह्या गॅमलिंग एक्टिविटी मुळे. आनी तुमकां हांव याद करून दिता की पेडणे मतदारसंघाचे एक फावट आमदार आशिल्ले मनीस मंत्री जाले कालांतरान ते, आनी ताच्या नंतर आयज ते राज्यपाला सारखे पद भुशयतात अशें श्रीयुत राजेंद्र आर्लेकर सर हेंच्यांनी एक फावट ही अशी कडक पावलां उचललेली आनी त्याच्या खातीर तांकां बिचाऱ्यांक त्या निवडणुकीच्या नंतर पराभवय स्विकारचो पडलो. हांवय त्याच अनुशंगान सांगता मांद्रे गांवचो सरपंच म्हणून गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. आनी हाच्या खातीर म्हाका स्वता राजकारणान जरी जनतेन धडो जरी शिकयलो घरा बसोवपाचो तरी सुद्दां हरकत ना, पण गॅमलिंग एक्टिविटीज ही बंद जावपाक जाय. गॅमलिंगाचें हांव समर्थन करपाचो ना, कित्याक तर म्हाजो गांव म्हाका सेफ दवरपाक जाय